क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, सरस्पो देव जावन आसा चरित्रेचो घडणार मनशा कुळाचो धणी. ताचे इच्छे शिवाय ह्या संवसारांत जावं सर्गार कितेंच घडोवंक जायना आनी जावचें ना. हें सत आमी फाती येता. तर मनशाच्या जिणेंत कित्याक असलीं घडितां घडटात, चड जावन आज कित्याक आमी ह्या थरान कश्ट भोगता म्हणलें सवाल आमचे मुखार येता. देवाक तें गोतून हांगाय कित्याक तें घडटा. हाका जाप जावन आयची वाचपां आमी आयकया. पयलें वाचप सामुएल ग्रंथांत काडलेलें जावन आसा. फिलिस्तेनांचे इस्रायलाचे झुजाक उरतात, झुजाक येतात, झूज जाता. इस्रायल सोलवता, 4000 सैनीक मरतात. मेले म्हणून ते रडतात, कित्याक देवान आमकां अशें घडोवंक सोडलें, कित्याक आमची देसवाड जाली म्हणून आज आमी तशेंच करता सोडून. कित्याक अशें घडटा तर देवूच आमचे सांगता आसूं न्ही म्हणटात आनी सोल्ल्याचे पेट हाडटात. सोल्ल्याच्या पेटे घेवनूच झुजाक वेतात. कित्याक सोल्ल्याचे पेट देवाची निशाणी जावन आसा. खंय सोल्ल्याचे पेट आसा की थंय देव आसा म्हणून अर्थ. सोल्ल्याचे पेट घेवनूच झुजाक वेतात. झूज जाता, कठीण जाता. इस्रायल सोलवाता परतून. 30,000 सैनिकांची देसवाड जाता, मरतात. पयल्या सुवातेर 4000 जाल्ले, आतां 30,000. इतले मात्र न्ही, फिलिस्तेनाचे सोल्ल्याची पेट घेवनूच वेतात. इतले मात्र न्ही, श्रेष्ठ याजकाचे 2 पूत ऑफनी एंड फिनेयास तेय मरतात. तितले मात्र न्ही, श्रेष्ठ याजकी खंय झुजान घेतले गाय म्हजे पुता कितें जालें गी म्हणून बसून पळयतालो. चलयलें म्हणून आयकलें आनी तो फाटीं पडटा, ताची गोमटी मोडटा आनी तोय मरता. हें कित्याक घडलें गी म्हणलें सवाल. जर तर आमी चरित्रेक दिश्ट घालूंक सबार पोटी आमी चिंतनातलें, चिंतूंक जायनातलें समेत घडटा. आज घडना गी, आज घडना गी. आमी कितें आयकता, कालच हांवें कितें आयकलें, आमचे बिदमत दुबळ्यो स्त्रियो इस्रायला वेचे आसले तांकां कितें घडलें म्हणून. हें सगळें सांगूंक गेल्यार सरमाव लांब जाता, सांगना हांव. पूण आमच्या जिणेंत आमच्या कसकी अनुभवांत आमी परतून एक दिश्ट घाली जाल्यार थोडी घडितांत आमकांय समजूंक जाता. चिंत्या एकलो अन्याय करता, दुबळ्या चलयांक पावत सांबाळ दिना. 30,000 कोणाक सांबाळ दिवन जायतें काम करयता, 24 वरांय काम करयता. पूण ताच्या बिजनसान सोलवता, ताच्या पुता कॅन्सर जाता आनी कितें जाता. हें कित्याक घडटा म्हळ्यार कॅन्सर जाल्या वेळार ती तशीं करता म्हणून अर्थ न्ही, पूण तशें जाता. आनी एकलो बिजनस करता, अन्याय करता, जाता इतलें वडटा आनीक ताच्या बिजनसान चलवता. आनी एकलो आसा संवसारांत व्हडलो म्हूण दाखयता, 2 या 3 बंदूक आसा ताच्या लागीं, आनी मस्त शिकारी करता, जायते मांस खाता. ताच्या घरा आसल्या कोरल्याक, कोरलो म्हळ्यार कोण आदी कोरलो म्हणटालो, म्हळ्यार तो मारांचो चेडो. ताका वर्साक 1 मुडो तांदूळ सांबाळ, तो सांबाळ सुमेर दिना. इसरल्या वेळार ताका मारता आनी तो मरलुकेच्या पिडेन मरता. ह्या 2 बंदुके आसल्या मनशाचे कुटुंब खंय पावलें. तसो एड्रेसच ना जालो मू आज. न्हय सुद्दां कोरलो मेलो, ताचो एड्रेसच ना जालो मू आज. खंय गेली ताची ओडवी गाय, खंय गेली ताची ओडवी गाय. वयर पडलें सकलच देंवता. कोंद पाप तिंदे परिहार. तर जायत्यो असलीं घडीत आमकां सांगूंक जातात. हांवें 2 सांगलीं जाल्यार तुमकां 200 सांगूंक जातात. आमी सांगूंक वचचें नाका. 1 सांगल्यारी, 2 सांगल्यारी, 10 सांगल्यारी सत थच. आतां आजच्या पयल्या वाचपाक या आमी. इस्रायल देवाची विसणार कुळी. देवाक तांणी मांडूंक जाय आसलें.
ताची पुजा करूंक जाय आसली, अर्गां दिवंक जाय आसली. नितीन सतान दुर्बळ्यां पावत येता रे पळोवन तांणी जियोंक जाय आसलें. तांणी ते जियेले कशें? मुर्तीचें आराधन केलें, अणभट्टाचें देवाक आराधन केलें, देवाक तांणी होगडायलो. सामुएला मारिफात देवान येलीक सांगलें. आयकलां तुमी? सामुएल भुरगो आसतना सामुएल सामुएल म्हूण देवान आपयलें. येलीक सामुएला मुखार सांगलें कितें घडीत जातालें म्हूण. आनी त्या येलीक आसले दोग पूत, ऑफनी आनी फिनेयास. बापायन भुरग्यांची जतन घेतली ना. भुरगे पाडरी जाले, जाता इतले अन्याय करताले. वय त्या गांवांत अन्यायच नाय जावंक पावलो. डिसऑर्डर बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे. घडना गे आतां? घडना गे आतां? वय आनी आयले फिलिस्तीन, देवाच्या हातेर जावन आयले फिलिस्तीन. ते विस्तार कुळी न्ही, पूण देवाच्या हातेर ते. हांकां सत आनी नीत शिकोवच्या खातीर, हांकां डिसिप्लीन दिवच्या खातीर फिलिस्तीन आयले. विस्तार कुळी न्ही ती, इस्रायल विस्तार कुळी. झुजले हांच्या कडेन. 4000 मेले, 30,000 मेले. सोल्याची पेट गेली, येलीचे दोग पूत गेले, येली गेलो. त्या दळाक आनी दोळे उक्ते केले. बापा आमी सट चुकोवन पडल्या. ते रडले. देवान तांकां बक्षिलें. तांच्या अन्यायांत देवाचे काकुळटू दिसून आयली. आमच्या जिणेंत, आमच्या समाजींत, आमच्या चरित्रांत जायतीं घडितां दीस घडोवन येतात. आमी दिसान दीस आयकतात हांव कितें घडटा गी म्हणून. दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. तीं घडितां आयकतना राती न्हीद येना. काल कितें हांवें आयकलें तें म्हाका न्हीदच येवना. कित्याक देव अशें सोडटा? जावं पुरो आमच्या पातकां खातीर, तुज्या पातकां खातीर न्ही जाल्यार मनशा कुळाच्या पातकां खातीर. जावं पुरो देवाची काकुळट दाखोवच्या खातीर. कित्याक केदें व्हडलें आजापगी तेदी व्हडली काकुळट. चिंत्या एका भुरग्याक चेरक्याक एक्सिडेंट जाता, ताचे आडां पिठो जातात आनी सर्जन हरशीन गेल्यार ताका जिवंक जायना. ही आडां जमा करूंक जायना, जायन तो मरता म्हणटात. पूण प्रवीण एकलो दोतोर आसा तर जाल्यार ती आडां गुंतोवन 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 ताका परतोवन एक जीव दिता. कोर्सर कोण तो व्हड दोतोर? प्रवीण दोतोर? दुसरो न्ही. आमच्या अस्कत गायंत देवाची काकुळट दिसून येता. कितली आमची अस्कत गायगी तितली देवाची काकुळट. हें सत. हें सत. या आमी आयच्या वचपाच्या दुसऱ्या वचपाक. जेजू क्रिस्त वांजेल परगट करून येता आसतना आसलो एकलो कोडकार. कोडाची पिडा म्हळ्यार मोर्ण म्हणी जाय तो कोडाची पिडा न्हय. संवसारी ताका कांटळटा, बायली कांटळटा, भुरगीं कांटळटा, वो केदळां मरता गी म्हूण राखून आसात. सगळ्यां तो नाका जाणा आसलो आनी वेताना थंडा ताच्या घाण येताली. तो सोलो मनीस आपणाकच कांटळ म्हणल्यार बरी. जेजूस अशी येता, सोम्या तुका तूं म्हाका नितळ करून तुजे वरून जाता, म्हजी काकुळट कर म्हणटा. सोमी ताका आपडटा आनी म्हणटा तूं नितळ जा म्हूण. त्या दाळा कोडाची पिडा गूण जायनातली. कोणाकी कोडाची पिडा लागली जाल्यार कोडाचे पिडेन कुसोन मरोंक जाय आसलें. सोमी ताका नितळ करता. केदी व्हडली पिडा गी ती गूण करतलो तो दोतोर तेदो व्हड जावन आसा. आनी कोडाची पिडा गूण जायनातली. सोम्यान ती नितळ केली म्हळ्यार तेदो व्हड तो जावन आसा म्हणून अर्थ. मेल्ल्या मनशां जीव करूंक कोणा वरवींच जावना. पूण जेजून मेल्ल्या लाजराकी जीव केलो न्ही. पोंडांत कुसून वेच्या 4 दीस जाल्ल्या कुसून वेच्या लाजराक ताणें जीव केलो न्ही. केदें व्हडलें आजाप गी तेदी जावन आसा चेवडवी गाय. आमचो देव चरित्र घडणार. आमचो देव तुज्या जिणेचो आनी म्हज्या जिणेचो धणी. हें पातये भयणी म्हज्या. ताचे कुशे शिवाय
कितेंच तुज्या जिणेन जावन दी म्हज्या जिणेन जावन दी घडोवंक जायना. सूर्य जो पडोवन दी चंद्र वयर वचोन दी कांयच जायना. बागी जावन आसा मनीस देवाचेर फातयेनी दवरून नितळ अंतस्करणान चलचो तो. आनी तो गेल्लो चुकोटकार देवाक अर्गां दिता आनी जेजू विशयान परगट करता. सोम्यान ताका परगट करनाका म्हणलें जाल्यार असो अर्थ कितें? जावंक पुरो तुज्या सुखेन तुका शिक्षा मेळूं ना, जावंक पुरो तूं नितीन जियेता जाल्यार तुजेर अनवर येता. पूण तुज्या कुटुंबांत तुका अन्याय आसा जावंक पुरो, सामाजीक अन्याय आसा जावंक पुरो, तुजेर कश्ट येतालोच, येवंक साध्य आसा. जेजून अन्याय केलाय, मोरयेन अन्याय केलाय, पूण तांचेर कश्ट येवना न्ही. कितें आमी शिकना हें सत? तर अन्याय करतल्याच्याच जिणेन चूक येता, कश्ट येता म्हणून न्ही. आमी एकामेका जबाबदारी जावन आसा. कांय ना कडेन सारलें, खंय आसा तुजो भाव म्हणून, खंय आसा तुजी भयण, खंय आसा तुजी सासू माई, खंय आसा तुजी सूण, खंय आसा तुजो घोव, ताच्या जिणेक तूं जबाबदारी जावन आसाय. वय न्ही जाल्यार तुका फारीकपण दिवंक पडटलें. पातयताय तूं? अन्याय केलो होफणी आनी पिणे आसाना शिक्षा मेळ्ळी ताच्या बापायक, कित्याक बापूय ताच्या पुतांक पावती लिसांव दिनासलो. ताचीच गोमटी मोडली आनी तो मेलो. थोड्या पोटी आमकां अशें घडटा तर जाल्यार, आमच्या कुटुंबांतूय तशें ना तर जाल्यार, नितीन आमी जियेता जाल्यार ताका आनी एक कारण आसा जावंक पुरो. देवाची व्हडवी गाय दिसून येवचे खातीर लाजराक परतून जीव केल्ल्या वेळार देवाची व्हडवी गाय दिसून आयली. वय आनी सुमे जेजू क्रिस्तान ह्या खोडकाराक नितळ केल्ल्या वेळार देवाची व्हडवी गाय दिसून आयली. मात्र न्ही, सगळ्यांनी ती गाजली. कोणें केलें गाजली? ती खोडकारान गाजली. ताका गाजय नाका म्हूण सांगलेलें, फरमायलें जेजू क्रिस्त, ताणेंच गाजली. ही बिकेम एन एवंजलायझर. वय आमच्या जिणें बरेंपण आसल्या वेळार आमी दांपोवन व्हरता. पयशांचे बरें व्हडवी गाय, शिकपाची व्हडवी गाय, ह्या समाजीची व्हडवी गाय, आनी कितें व्हडवी गाय आसल्यार दांपोवन व्हरता. ती भायर दाखयना. भायर दाखयना इतली व्हडवी गाय ती व्हडवी गाय न्ही. गुडनेस इज डिफ्युसीव. बरेंपण तें ओमतोन वेता. तुज्या जर काळजान बरेंपण ना, तुजें काळीज पडटू म्हणून अर्थ. वय बरेंपण तें ओमतोन येता, भितर रावंक जायना. उजो तो पेटोवन येता, भितर रावंक जायना. हें सत. तर कितलें ओमता? किमतें सोडून येता? भाव भयणीनो, आज आमी विशेश तरान चरित्रेन जियेता. कितलो हजार लोक मेलो, कितलो मिलियगटलो लोक मेलो. केदाळा येताली आमची गडी, सरस हो देव जाणा. पूण ताच्या कुशेक आमी कल्तीमान घालता आनी आमचे जिणेचें परिवर्तन जावंक आमी प्रयत्न करता. आमी सरकारा दुसोवचें न्ही, वयस जावन दुसोवचें न्ही, आमच्या समाजीक दुसोवचें न्ही. आमच्या काळजान आमी दिश्ट घालूंक जाय. आमचें काळीज नितळ करूंक जाय. भाव भयणीनो, म्हज्या भयणीनो, तुमी वस्तू रुंबळटात. वस्तूरा खत आसा, चिकोल आसा, त्या दाळा ब्रश घेवन घसटायताय. पूण वस्तू कितें म्हणटा? कित्याक म्हाका घसटायताय? कित्याक म्हज्या वस्तूराची पिड्ड्यार करताय म्हणून? भयणी, तें घसटायल्या शिवाय तूं नितळ जायना न्ही. तुका तुजो चिकोल घेवन मरूंक जाय गी, नितळ जावन सर्गार वचूंक जाय. एकच तुंच तुजो जिणेची नितळाय कर. या देव तुका नितळ करतलो. कितें जाय तुका? या चिकोल घेवन यमकोण येताय. कितें करताय? तुका जायत तें तूं विसरून काड. तुका देवान स्वातंत्र्य दिलां. तर भाव भयणीनो, कश्टान जावं दी, संतोशान जावं दी, दुखान जावं दी, चरित्रेचो घडणार देव, मनशाच्या जिणेचो धणी देव, ताच्या उतराक आमी मान दिलो तो जाल्यार आमकां कितेंच वायट घडना. तर ताचेरच आमी पातयेन दवरया. ताच्या उतरा प्रमाणे
आमची जिणी मानवणार या आमेन.